प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर. वोड 34 ते माकवाचो 9 विसवोर वोड 1. Mark chapter 8 verse 34 to Mark chapter 9 verse 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हज्या फाटल्यान येवची खुशी आसा जायत जाल्यार तांणी आपणाच्याच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरी सुकोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण म्हजे खातीर आनी बरे खबरे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? हे बासकोळ आनी पातके पिणके मदें म्हजी आनी ह्या म्हज्या उतरांची कोणाक लॉस दिसत जाल्यार आपल्या भाग्यवन दुतां सांगाती, आपल्या बापाचे मोहिमेन तो येतलो तेन्ना मनशाच्या पुताकूय तांची लॉस दिसतली. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन येयल्या देखल्या बगर मरचीं ना. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू ह्या 34 वडीन आनी 35 वडीन कितें म्हणटा. तो म्हणटा, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खोशी आसा जायत जाल्यार तांणी आपणाचेच खोशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. परतून वाचता, कोणाक म्हज्या फाटल्यान येवची खोशी आसा जायत जाल्यार तांणी आपणाचीच खोशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना म्हणटा कोणाक ताच्या फाटल्यान येवची खोशी आसा जाल्यार, कोणाक जेजूच्या फाटल्यान येत जाल्यार फकत जेजूच्या फाटल्यान फकत मिलाग्री मेळोवपाक, पेकोणी मेळोवपाक, जेन्ना ताका जाय तेन्ना कितें मेळपाक, इगोर्जेन वचोन कोणाची चूक काडपाक, तो कितें म्हणटा, हो कितें करता, तो कितें सांगता, ह्यो खबरो सोडपाक आनी फकत जेजू फाटल्यान एक शीस जावन येवपाक, हें जेजू आयज आमकां सांगता. तो म्हणटा, कोण म्हज्या फाटल्यान येवंक सोदता, खरेपणी म्हजो पाटलावदार जावंक सोदता, खरो जावन म्हजो शीस जावंक सोदता, खरें म्हणल्यार जें हांवें उतरां सांगल्यान, जें हांवें शिकोवन दिल्या त्या उतरां प्रमाणे चलपाक तयार आहा, म्हजो शीस जावपाक तयार आहा, ताणें कितें करूंक जाय? ताणें कितें करूंक जाय भाव भयणीनो? ताणें आपणाचेच खोशेची वाट सोडची. आपणे खोशेची वाट सोडपाची म्हणजे कितें? आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी चिंता, हें म्हजी न्हीद, हें म्हजें जेवण, ही म्हजी चाव, हो म्हजो मोबायल, हें म्हजें घर, हो म्हजो गोरकार, ही म्हजी बायल, ही म्हजी भुरगीं, म्हजें म्हजें म्हजें. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी चिंता, हो म्हजो जीव, ही म्हजी न्हीद, हें म्हजें जेवण, हें म्हजें. भाव भयणीनो, जेन्ना हांव चिंता म्हजें म्हजें म्हणून, तेन्ना आमच्यान केन्नाच जें जेजून सांगलां, आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. ही आपणाचीच खोशेची वाट सोडपाक सोंपें भाव भयणीनो. हें आमची कूड जी आसा आमकां परतून सांगता, तुका जाय बरी न्हीद 8 वरां 10 वरां, तेजे उपरांत चाव जाय सकाळीं, तेजे उपरांत बरें जेवण जाय, तेजे उपरांत म्हजी खोशी पाडूंक जाय. आनी जेन्ना म्हजी खोशी जाता, मदल्यान कोण येता, कितें करूंक जाता म्हज्यान करूंक जाता. जेन्ना हांव सोदतां पयलीं म्हाका बरी न्हीद पडोनी, पयलें म्हजें बरें जेवण जावनी, पयलीं म्हजी खोशी जावनी, तेजे उपरांत हांव कितें करतां, इगोर्जेन वता, कोणाक आदार करता, ते भशेन जायना भाव भयणीनो. कितले फाटी आमी म्हणटा की आमी खूब वस्तू बऱ्यो करता, पूण आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी आमची खोशी करता काय
ओ आमी देवाची खोशी करता. भाव भयणीनो, आमचे सगळे पयल्या उपरांत मागीर आमी कोणाक आदार केलो, खंयसर गेले हांव, खंयसर इगर्जेन गेले हांव, कितें मागणें केलें, कोणाक थोडो आदार दिलो, हाका म्हणटात आमच्या खोशेची वाट सोडपाचें ना. भाव भयणीनो, जो कोण आपणाचें चिंती नासतना, इंग्लिशीन ताका म्हणटात सेट असायड माय सेल्फिश इंटरेस्ट. वेन आय सेट असायड माय सेल्फिश इंटरेस्ट म्हणजे म्हाका कितें म्हज्या फायद्याक आहा तें हांव सोडटा, म्हजो खुरीस घेता म्हणटा. ताणें कितें करूंक जाय? ताणें आपलो खुरीस घेवंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना सांगता आमकां ताणें आपलो खुरीस घेवंक जाय म्हणजे वो खुरीस म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा? कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खुशी आसा जाय जाल्यार ताणें आपणाचीच खुशीची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आपलो खुरीस उखलचो म्हणजे कितें भाव भयणीनो? खुरीस उखलचो म्हणजे की जेन्ना हांव म्हणटा की कितेंय म्हज्या वाटेर येवं, कसली आळकोळ येवं, कसले त्रास येवं, कोणूय म्हाका वायट करूं, कोणें म्हाका दुखोवं, कोणें म्हाका जितलें म्हाका वायटपण उलोवं, हांव ही वाट जी जेजूची म्हाका जेजून सांगल्या, हांव ताच्या उतराचेर हांव चलतलों. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा, कितलो लोक आमचेर आड उलयतलो, कितलो आमकां त्रासान उडयतलो, कितलो आमकां वायट उलयतलो, जीव पासून काडूंक तयार आसतलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, आतां आमकां सोंपें दिसतलें? वय, तें सोंपें आसचें ना. पूण आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा म्हणून, देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला म्हणून, त्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदता, जेजू शीश जावंक सोदता, जेजू म्हणटा ताणें ताच्या फाटल्यान येवचें, आपणाचीच खोशी, ताणें आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. म्हणजे हांव म्हजें करना, हांव देवाचें करता. आनी जो कोण म्हज्या जिवितान येता, वायटूय करीत जाल्यार ताका हांव बरें करता. आनी आपलो खुरीस घेवचो म्हणजे हांव कितें तयार करपाक आहा ही जेजूची वाटेन चलपाक. आनी तेन्ना म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येयात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो 3 वस्तू आमी करता, आमी कितें करता? आमी जेजूचे शीश जाता. आमी आमचीच खोशी आमी पयस करता आनी देवाची खोशी आनी आमच्या पेल्याची खोशी करता. तेज्या उपरांत हांव म्हजो खुरीस घेता. म्हणजे हांव म्हजें बरेंपण चिंतना, दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंता. हांव तयार आसां की कितेंय म्हज्या वाटेर येवं, हांव तें सोंसपाक तयार आहा. तेन्ना हांव जेजूच्या फाटल्यान लागतां आनी जेजू म्हणटा वो लोक जो अशें करता तो एक दीस स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतलो. ह्या संवसारान पासून आमी म्हणटा त्रास, पूण आमकां ती शांती आसतली, तो देवाचो मोग आमचे भितर आसतलो आनी आमी खरेपणी ह्या संवसारान पासून हे कश्टा मदें वा त्रासा मदें आमी एक शांतीचें जिवीत जियेतले. कित्याक? देव आमचे सांगात आहा, जेजू आमच्या सांगात आहा, पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें जिवीत जियेता, खरेपणी आमी संवसाराक दाखयता की खरें क्रिस्त आमच्या भितर आहा, खरें म्हणून आमी जेजूचे फाटल्यान, खरें आमी क्रिस्तांव म्हणून. ना तर बिश्टें नांवान आमी क्रिस्तांव म्हणटले, पूण आमी जिवीत जियेतले दुसऱ्या भाशेन. ते आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतरांचेर, जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया आनी हें क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.